नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स हे जैत बाळासाहेबाचे हिंदुत्व विचारांचे आनंद दिघेचे शिकवणीचे गोंयांत लँड जातनाच महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची प्रुडंटाक पहिली खासा मुलाखत पंचायत संचालकान ओबीसीचो कच्चो डाटा केला एकठांय ओबीसी आयोग ताचेर काम करतलो तो दितले वेंचणूक आयोगाक उपरांत आरक्षण सरकाराचो प्लान मुख्यमंत्री उलयलो ह्या फुडें कसल्याच राजकीय आंदोलनात वांटो घेवचे ना बरोवन दियात कामार परत घेता मुख्यमंत्र्याचो उपासाक बशिल्ले अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक रकाद कोविडा उपरांत अंगणवाड्यो सुरू विधानसभा अधिवेशनाक 8 जी निवड केले पोगो बिल आमदार म्हणटा गोंयकार पण करतले आमदारांनी आता बिलाक दिवचो तेको बिल संविधानाक धरूनच एकोणीस तरेच्या प्लास्टिक सामानाचेर गोंयांतय बंदी 15 भर जागृती उपरांत एक्शन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्लास्टिक स्रोतांचो आदीच केलो मार्केट सर्वे आनी किडनॅप केला म्हूण सांगून आवय बापाय कडच्यान 5 लाखांची खंडणी उखलपाचो पुताचो प्लान फेल गोंयच्या कसिनोचेर कडूंक सोदी पयशे उडपी पुलिसांनी कसिनोर येवन उखललो हे जैत बाळासाहेबाच्या हिंदुत्व विचारांचे आनंद दिघेचे शिकवणीचे महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोंयांत खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो फ्लोर टेस्ट फक्त फॉर्मालिदाद मातोश्रीचेर वतलो काय विचारल्यार वेळ येता तेन्ना खंय पळोवया शिवसैनिकाक मुख्यमंत्री केलो म्हणटो मोदी शहाचो उपकारी मुख्यमंत्री झाल्या उपरांत शिंदेची पहिलीच मुलाखत तिथे डिझास्टर मॅनेजमेंटची जी काय बैठक आहे त्या ठिकाणी मी बैठकीला जातोय कारण शेवटी मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टीमुळे लोकांचं नागरिकांचं नुकसान होऊ नये यासाठी मी स्वतः ती बैठक घेतोय जाऊन त्याचबरोबर परवाच्या दिवशी अधिवेशन 3 आणि 4 ला अधिवेशन कॉल केलेलं आहे गव्हर्नर साहेबांनी त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे पुढची जी काय कारवाई आहे ती त्या दोन्ही दिवसामध्ये होणार आहे दिघे साहेबांची शिकवण ती आम्ही पुढे नेतोय त्याचबरोबर राज्यातले जे विकास प्रकल्प जे आहेत हे विकास प्रकल्पाला मार्गी लावणं चालना देणं यासाठी देखील आमचा प्रयत्न आहे मग ते शेतकऱ्यांशी रिलेटेड असतील जलयुक्त शिवार असेल मेट्रोचे प्रकल्प असतील जलसंपदा विभागाचे जे रखडलेले प्रकल्प आहेत ज्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जमीन इरिगेटेड होईल जमीन सिंचनाखाली येईल त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल हे सगळे जे प्रकल्प जे आहेत जे रखडलेले प्रकल्प ते मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमचे सर्व सहकारी याला गती देणार आहोत उद्या आमदार सगळे मुंबईमध्ये येतील त्यामुळे आपल्याला ते सगळं तिथे दिसतं हा विजय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचारांचा आहे धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिकवणीचा आहे त्यामुळे आज महाराष्ट्रामध्ये एक इतिहास या आमच्या आमदारांनी घडवलेला आहे मी या 50 आमदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाने देखील आज त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे जवळपास 120 115 ते 120 एवढं आमदारांचं संख्याबळ असताना माझ्यासारख्या बाळासाहेबांच्या सैनिकाला पाठिंबा दिला मोठं मन दाखवलं आणि मुख्यमंत्री पदावर समर्थन केलं त्याबद्दल या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं मी मनापासून आभार मानतो मागच्या 10 दिवसात आपण जेवढे मुद्दे काढले शिवसैनिकांवर होणारे अन्याय मग डेव्हलपमेंटचे विषय अलायन्स पार्टनरकडून त्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत होणारा अन्याय हे सगळी जबाबदारी आता तुमच्यावर ती कशी हाताळणार बिलकुल
जे 50 आमदार माझ्यासोबत आहेत, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवलेला आहे, त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातले प्रश्न आहेत, विकासाची कामं आहेत, त्यांना आलेला जो काही 2.5 वर्षामध्ये अनुभव आहे, या सगळ्यात त्याची नोंद माझ्याकडे आहे आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही याची जबाबदारी माझी आहे. सर्वांच्या नजरा फ्लोर टेस्टवर आहे. फ्लोर टेस्ट कधी होणार, आपण इथून फ्लोर टेस्टला कधी जाणार? आता फ्लोर टेस्ट म्हणजे एक औपचारिकता राहिलेली आहे. आज जर पाहिलं तर भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे 50 लोक जवळपास 175चा आकडा होतो. त्यामुळे चित्र स्पष्ट आहे आणि फ्लोर टेस्ट ही औपचारिकता राहिलेली आहे. मातोश्रीवर कधी जाणार तुम्ही? का जाणार काय जाणार नाही? या बाबतीमध्ये जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपल्याला कळेल. मागासवर्गांचेर अन्याय नाका, सगळ्यांक समान अधिकार मेळचो म्हूण पंचायत वेंचणुकेक कोर्टा कडेन म्हयनेभराचो प्राज मागिल्लो म्हूण मुख्यमंत्री राजांव दिता. पंचायत संचालकान ओबीसीचो कच्चो डाटा एकठांय केला. ओबीसी आयोगा बरोबर फुडले 10 दीस काम करतले आनी डाटा काडून वेंचणूक आयोगाक धाडटले. उपरांत पंचायत आरक्षणाची खंय अधिसुचोवणी. आमकां रिजर्वेशन्स करपाचे आशिल्ले म्हणून आमी कोर्टा कडेन थोडोसो टायम मागलेलो. कारण सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवन आमकां इलेक्शन्स घेया म्हटली तेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवपा खातीर नॉट ओन्ली द डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज एन इलिजिबल, ओन्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायत ट्रिपल टेस्ट घेवंक शकना. जाल्यार ट्रिपल टेस्ट जे ओबीसी कमिशनां सांगलेले ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे जे कमिशन्स आसा ओबीसी कमिशन हे करपाक शकता. आनी ताका थोडोसो टायम जाय आशिल्लो. म्हणजे समाजातल्या मागासलेल्या घटकाचेर खंयसरूच अन्याय जावचो न्ही. ओबीसी करता आसतना ज्या ओबीसी समाजात जे पोट जाती आसात तांकांय रिप्रेझेंटेशन पंचायतींनी मेळपाक जाय. म्हणजे ताचो हेतू क्लियर आसा. एखाद्या वेळी खाली समाज आसतलो किंवा दुसरो समाज आसतलो जो ओबीसीत आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन मेळचें म्हणून ते रिजर्वेशन्स आशिल्ले. म्हणजे तितून 19 आनी ज्यो पोट जाती आसा तांच्या खातीर मेळचे हो उद्देश आशिल्लो. आनी ते डिटेलान करपा खातीर टायम जाय आशिल्लो म्हणून आमी पोस्टपोन करपा खातीर मागिल्ले. आमचो मुळात बाकीचो हेतू कांयच नाशिल्लो. टायमार इलेक्शन घेवपा खातीर आमी सदोदीत तयार आसा. पण आतांय बी परत थोडे जाण जे मागता म्हणजे ओबीसी रिजर्वेशन घेयनासतना सरकार इलेक्शन घेतले म्हणून ओबीसी समाजाचेर अन्याय करतले म्हणून आमी केन्नाच करूं ना. आनी आयच्या डेटीक सुद्दां आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सबमिटेड द रॉ डाटा टू अवर ओबीसी कमिशन. म्हाका दिसता फुडल्या 8 ते 10 दीस ओबीसी कमिशन अलॉंग विथ द सोशल वेलफेअर अँड डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे वर्किंग करून तो डेटा स्टेट इलेक्शन कमिशनान सबमिट करतले. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणजे बाय इशुईंग द नोटिफिकेशन ऑफ द पंचायत रिजर्वेशन्स जे आसा विविध समाजा खातीर ते रिजर्वेशन्स डिक्लेअर करतले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट इलेक्शन्स जावचे ही आमची इच्छा आसा. राजकीय आंदोलन करचें ना म्हूण बरोवन दियात, कामार घेता. मुख्यमंत्र्याचो उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक राखात. ती म्हणटा आंदोलन केलें म्हूण चूक ना. टर्मिनेट केल्ली 7 अंगणवाडी स्टाफ 31 माया सावन आझाद मैदानार उपासाक. काँग्रेसीचो तेंको घेतलो म्हणून 7 जाणांक काडिल्ली. कोविडांत बंद आशिल्ल्यो अंगणवाडी इतले मजगतीं 2.5 वर्सांनी आज सावन सुरू. वन क्वेश्चन इज टीचर्स तुमकां मेळ्ळे ना ती सत्तेचेर कितें म्हाका मेळ्ळें तांकां हांवें सरळ सांगलो तेंच्यांनी आपलो हे विड्रॉवल करचो आनी तेंच्यांनी आपले एक एफिडेविट म्हणजे आमच्या कडेन रायटिंगान दिवचें. आमी अशा पद्दतीचो स्ट्रायक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स करचे ना पूण रायटिंगान तांकां दिया म्हणून सांगलें. ताका घेतलें. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो तांकां आझाद मैदानार मेळ्ळो. कामगारांक परत कामार घेवचे म्हूण ताणें मुख्यमंत्र्याक हात जोडून मागणी केली. And I requested आनी जाय जाल्यार हात जोडूनय मागता पळय लीडर ऑफ ऑपोजिशन आयज हांव ऑफ द हाऊस आय एम फोल्डिंग माय हँड्स टू हिम. ही शूड डू दीस वर्क बिकॉज दे आर पुअर लेडीज, गरीब बायलां ती आनी अंगणवाडीन काम करता. अशी न्हू की तांकां भरपूर पगार येता. तेंची सॅलरी लिमिटेड आहा आनी तेंचे घरा लागीं तेंची भुरगीं आहा, तेंचे हजबंड आहा, तेंची सासूबाय सासूमाय आहा, तेंची आनी कोण आहा.
तांकां ते पगारांसून तांकां फुडें व्हरपाक जाय. तो पगार जो येता म्हयन्याक तो तांकां शिक्षणाक आनी बाकीचे बाजार हाडपाक ते दिवपाक जाय. सो आय एम फोल्डिंग माय हँड्स इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. प्लीज हेल्प देम. अंगणवाडी कर्मचारी म्हणटा स्ट्रायक केला तातूंत खंय तांची कांय चूक ना. आम्ही स्ट्रायक करून आमची मिस्टेक झाली. कशें बरोवपाक लायला तुमकां? हय स्ट्रायक करून म्हणजे तेन्ना जो आमी स्ट्रायक केलो तो आमची मिस्टेक जाली आनी आमी हेच्यान फुडें स्ट्रायक करची ना म्हणून. तुम्ही एग्री जातात? आमी एग्री जातात. आमी पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करूंक ना आनी आमी फुडें बाबा कितें स्ट्रायक करपाचो ना कितें ना ओके आसा बट आमी पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करूंक ना हें आमी बरोवन दिवपाक रेडी. पूण स्ट्रायक केलो हे चूक कशी दिसता? कारण आमकां स्ट्रायक दिसना न्ही. बरोबर. मागीर तुमी आनी आमी पॉलिटिकल पार्टी थ्रू करूंक ना न्ही. आणि स्ट्रायक पळयता तो 1,500 लोकांनी केल्लो. जर काडपाची आशिल्ली डायरेक्टरा 1,500 लोकांकूच बरोवन घेवपाक जाय आशिल्लें की तुमी स्ट्रायक केलो तो इलिगल आसा. तर आमी फुडें कितें तरी बरें करूंक शकतली न्ही. आयज आमी आमच्या हक्का लागून झगडली जाल्यार आमकां 37 डेज बायलांक 20 रात रस्त्यार हांगा आझाद मैदानाचेर न्हिदपाक पडली हांगासर. कसली सेफ्टी नासतना म्हणटकूच कितली लॉज हे व्हडले बायलांचे मागीर गोवा स्वतंत्र जावन हे पयलीं आंदोलन आसतालें की बाबा अशी आझादीची लढाई आपल्या हक्काची आमकां 37 दीस हांगा लढोवचें पडलें. इतल्या मजगती कोविडाची परिस्थिती फाटली 2-2.5 वर्सां बंद आशिल्ल्यो अंगणवाडी 1 जुलय सावन परत सुरू जाल्यो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. केंद्रान 19 तरेच्या प्लास्टीक सामानाचेर पिशव्यांचेर घाल्ली बंदी गोंयांतय चालीक. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण 75 मायक्रॉन मेरेन प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या. सध्या फक्त जागृती 15शी उपरांत कारवाय सुरू म्हूण मंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटील प्रुडंटा कडेन उलयलो. मंडळान खंय असलें प्लास्टीक खपता ताचो मार्केट सर्वे 3 म्हयन्यां सावन केला. तातूंत फायन्स इन्क्रीज ना. मेन इफेक्ट जो आसा जो ताजो अप्रोच असो आसा की लोकांक अवेरनस करप ताची म्हायती दिवप. ताजे खातीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान आमी सगळे स्टेक होल्डर पयले म्हणजे गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जे करता प्लास्टीक तांचे वांगडा मिटींग घेतल्यो. तांकां सांगलें की अशें बॅन येवपाचें आसा आनी आमी 3 म्हयने 4 म्हयने पयलीं हो सुरू केल्लें अवेरनस. ताजे प्रमाणे गोंयचे सगळे मॅन्युफॅक्चर जे आसात ते 75 मायक्रॉन सकयल प्लास्टीक करचे ना तें जालें. दुसरें वापर करपी आसात म्हणजे ट्रॅव्हल टुरिझम असोसिएशन गोवा, रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ गोवा हांचे वांगडा आमी खूब चर्चा केल्यो आनी तांकां सांगलें ही बॅन येतली हाजे खातीर तुमचें सहकार्य जाय. इम्प्लिमेंट हो रूल करपा आसा ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आसा तांचे कडेन मिटिंग्यो घेतल्यो आनी तांकां सांगलें की तुमी हो बॅन येता तेन्ना लोकांक पयलीं अवेरनस करात आनी अवेरनस करतकीर 1 तारखेच्यान तुमकां फायन घालची पडटली. आमी वेगळी मार्केट सर्वे केली आनी मार्केटा भितर खंयचे प्लास्टीक येतात, कोण वापरतात, कोण डिस्ट्रिब्युटर आनी ते खंयच्यान येता हाजे सर्वे केली आनी ते प्रमाणे आमकां कळून चुकलां की लार्ज अमावंट ऑफ जें प्लास्टीक आसा सिंगल यूज तें गोंय भायल्यान येता. ताजे खातीर आमी रिटेलर डिस्ट्रिब्युटर जे केल्यात तांकांय सांगलां की तुमी हें घेवं नाकात आनी तुमी हें वापरून दिवं नाकात. पण फुडले फेज आसतले 15 दिसांनी आमी ताजेर आमी रेड करतले आनी तांचेर आमचे म्हणजे तांचेर रेड करप ऑर तांचेर एक्शन घेवप हें आमचें चालू जातलें. मार्केट हें व्हडलें आसा आनी ताजेर कंट्रोल करप डिफिकल्ट म्हणून आमी 3 एजन्सी. एक एजन्सी म्युनिसिपालिटी लेवल तांचे मार्केट इन्स्पेक्टर आसतात ते सगळे म्युनिसिपालिटी फिरतात सो तांकां खबर आसा. दुसरें पंचायत लेवलाचेर पंचायत आसा आनी आमी आमचो स्पेशल स्क्वॅड केल्लो आसा जे आमचे एनवायरमेंटल इंजिनियर म्हणून आसा, ज्युनियर इंजिनियर, सायंटिफीक स्टाफ आनी कायद्यान तांकां परमीट आसा. सो मार्केट सर्वे लागून आमकां कळ्ळां की खंयचे खंयचे जाग्यार कोण कोण होलसेलर आसा आनी तांकां टार्गेट केलें आनी तांकां तर स्टॉप केलें जाल्यार सकयल मार्केटान तुका सकयल रिटेला येवचो ना आनी गोंयांत तर मॅन्युफॅक्चर जायना. ह्या प्रमाणे आमी कंट्रोल करपाक पळयता. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पोगो बिलाक कोण तेंको दिता आनी कोण ना तें ह्या अधिवेशनात कळटलें. आमदार गोंयकारपणाचे उलयतात. तांणी आतां पोगो बिलाक तेंको दिवचो म्हूण आरजेचो आमदार विरेश उलयलो. शुक्रारा आरजीन पोगो बिल इन्वर्ट केलां. गोंयकारांचे हित सांबाळपी हें बिल खंय संविधानाक धरूनच. विधानसभेचें अधिवेशन जुलय 11 सावन सुरू. हांव सगळ्या आमदारांक 40 आमदार जे आसा तेंकां आमदारांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे आमदारांनी ह्या बिलान पळोवचें आनी गोंयकारांक तो रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. अशें न्हू हें फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें बील न्हू हें प्रत्येक गोंयकाराचें बील आसा, गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाचें बील आसा आनी प्रत्येक आमदारांनी हेका सहकार दिवपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय आनी तें करून आमी फुडल्या जी आमची फुडली पिळगी आसा, आमची फुडली जनरेशन आसा ती आमी राखपाक शकतले. आता
तुम्ही पळयता सगळे आमदार गोंयकारपण आनी कसले कितें कितें म्हणीत आसता गोंयकारांक सपोर्ट करता आमी गोंयकारांक लागून कामां दिता गोंयकारांक आमी जागे दिता गोंयकारांक आमी धंदे दिता हें सांगीत आसता मात जेन्ना हें बील टेबल जातलें कोण सपोर्ट करता तो ह्या असेंब्ली सेशनान कळटलें की कोण खंयचो आमदार गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा गोंयकारांक राखपाक लागून आसा आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आसा तशेंच आमचे जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा दोनूय मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान आमी हें बील प्रोड्यूस करतले तांकां दितले कारण तांकांय स्टडी जावपाक जाय तेंच्यांनी आपणाचे जे आमदार आसा तेंचेरूय प्रेशर घालपाक जाय तांकांय सांगपाक जाय फाल्यां अशें जावपाक जायना की बाबा तांकां दिवना आमकां हांवूच ना मरे फाल्यां ते स्टेटमेंट दिता अशें जावपाक जायना सो तांकांय आमी हें मेमोरेंडम दितले हें बील दितले आनी तांकांय रिक्वेस्ट करतले की ह्या बिला बद्दल तुमी तुमच्या एमएलएक सांगात तुमच्या एमएलएक रिक्वेस्ट करा की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो म्हणून सो तेंच्यांनी रीड करचें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा फाल्यां खूब जाण म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन फाल्यां आमी प्रूव करतले की हें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणून आनी त्या तितून तेंचे लॉ डिपार्टमेंटान वयतले तेंच्यांनी कोर्ट आसा कितें आसा ती तेंच्यांनी सांगची आनी तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो मात अशें न्हू की काडले आनी भायर मारले हेच्या पयलीं खुबशे जालां आसतले हेच्या पयलीं बिलांय कोण घालनासले खंयच्या आमदारय घालनासले बिलां मात आतां हेच्या फुडें बिलां येतली तुमकां एक्सेप्ट करचें पडटलें आनी लोक मागीर डिसायड करतले की फाल्यां आतां फुडें पंचायत इलेक्शन आसा पंचायत इलेक्शनाक लोक डिसायड करतले की कोण कोणा कडेन आसा गोंयकारां कडेन आसा काय ना गोंयचे शिमेर कर्नाटकाच्या जोयडा तालुक्यांत दुयेंत पडटल्याचे हाल गावांत गाडी वचना रस्तो धड ना सगळ्याक चिखल अनुसुया देसाय हे 79 वर्साचे जाणटेलेक कांबळींत घालून दांड्याक बांदून हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी जोयडा उडसा कैटाना गांवची ही गजाल लोकांनी जाणटेलेक अशी घेवन 3 किलोमीटर चिखलांतल्यान वाट काडीत हॉस्पिटल गाठलें खासा रिपोर्ट हे रोड जावन आसल्यार आमी 15 दिसा परत वचून तहसीलदारा कडेन हे करतले मोर्चा काडटले कितें प्रॉब्लेम जाता शाळी पोरा की थंय कोणी डिलिव्हरी केस उरली आमी कांबळीत घालून व्हरलो जाय परत कोण शीक उरलो कांबळीत घालून रोडार व्हरलो जाय 3 किलोमीटर वता जाले ह्या रस्त्याच्यान आमी आई तितून घेवन पुराय रस्त्या पर्यंत घेवन गेले 3 किलोमीटर रस्तो हो ही परिस्थिती जावन दवरली पुराय गटार मारता म्हटलं गटारा मारना काय ना पुरा सगळी रस्त्याची परिस्थिती न्हू तशीच पुरा करून दवरलो पुरा म्हणजे प्रत्येक वर्षी पावसात अशें जाता प्रत्येक वर्सा पावसात अशें काय आनी बदल ना पावसात पावस पडलो की माती हाडून घालता मागीर जावचें तशें न्ही पावस पडलो लागलो की माती हाडून घेवन बिल्ला काडूंक खावंक मेळटा तांकां राजकारणाचे लोक करता काय हे करता म्हणून आमकां खबर करता म्हणून इलेक्शन येयला की 4 दिसा पयलीं करता म्हणून दारा घेवन सांगून तुमची मागणी काय आसा तर आमगेलो आमकां खुबशे परिस्थिती हो रोड जावं शाळे पोरा हांगाच्यान 3 किलोमीटर चलत वयता कितली भुरगीं आसतली हिंगा 7 भुरगीं आहा एका 79 वर्साच्या बायलेक बरें नाशिल्ले एका हॉस्पिटलाक व्हरपा खातीर तांकां चक्क लाकडाची दांडीक बांदून हे कांबळ बांदून त्या कांबळीत बसवून तांकां त्या बायलेक हॉस्पिटलांत नेवची परिस्थिती तेंचेर येयल्ली किडनॅप केला म्हणून फटी सांगून आवय बापाय कडच्यान खंडणीच्या नांवान 5 लाख रुपया उखलपाचो पुताचो प्लान फेल आवय बापायन किडनॅपाची पुलीस कंप्लेन केल्ल्यान बेत फसलो वरुण नायक उडपीचो इश्टांक घेवन गोंयांत कसिनोर येवन पयशे खड्डिले उणे पडले म्हूण किडनॅपाचें नाटक लोकेशन ट्रॅक करून उडपी पोलिसांनी वरुणाक गोंयच्या कसिनोर येवन उखल्लो उडपी कर्नाटका हांगासरचो वरुण नायक हो आपल्या फ्रेंडा बरोबर गोंयांत फिरो केल्लो तेन्ना त्यांनी तो गोंयांत रावल्या नंतर आपल्या फ्रेंडा बरोबर मज्जा मस्ती केल्यानंतर खिशातले पैसे जेन्ना संपले तेन्ना आपल्या आईक आणि वडिलांक कॉल करून आपले अपहरण झालं असे सांगले आणि हे अपहरण करते आपणाकडून 5 लाख रुपये मागता असे सांगले त्याच्यानंतर घाबरलेले त्यांचे जे आई वडील असले त्यांच्यानी उडपी शहर पोलीस स्टेशनात आपली त्याच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल केली की आपल्या भुरग्याचे अपहरण झालं असा म्हणून त्याच्यानंतर उडपी पोलिसांनी तेजो मोबाईल ट्रॅक करून जेन्ना पणजी पोलिसांच्या मदतीन तेच्यापर्यंत पावले तेन्ना तो
पणजी हांगासरल्या कॅसिनोत जुगार खेळता आशिल्लो, आपल्या फ्रेंडा बरोबर मजा मस्ती करता आशिल्लो. ह्या प्रकरणात वरुण नाईक एका उडपी पोलिसांनी अटक केल्ली आसा. तो सध्या तुरुंगात आसा. कोविडाक लागून फाटलीं 2 वर्सां वास्कोचो सप्ताह मर्यादीत केलो. मात ह्या वर्सा सप्ताह मोठ्या दबाज्यान करूं जाय म्हूण वास्कोकार मागतात. सप्ताह फक्त उत्सवच न्ही, सप्ताहाक वास्कोकारांच्यो भावना जोडल्यात म्हूण नगरसेवक विनोद किनळेकार सांगता. कोविड शिश्टाचार पाळून खंय सप्ताह करपाचो. 3 ऑगस्टा सावन सप्ताह. आता 2 वर्सां जालीं लोक वंचीत आहा की सप्ताक जावंक ना. 2 वर्सां जालीं लोकांक खंय तरी हे फावटी दामबाबाक सप्ताक जाल्लो जाय. सबंद देशात तरेतरेचे फेस्टिवल साजरे करून जाता, पूण ह्या फावटी आमचे लोकांची जर अपेक्षा आहा की अंदू सप्ताक दामबाबाचो जावचो. कारण वयता थंय लोक विचारता आमकां म्हाका कॉल येता की अंदू सप्ताक आहा मरे. हांव म्हणलें सप्ताक आसतलो अंदू दामबाबाच्या आशिर्वादान जातलो सप्ताक, हेतून कांयच दुबाव ना. आयज पळय तुमी की सबंद देशात फेस्टिवल जाता. ते फेस्टिवलाक आयज काल पाबंदी ना. आमकां प्रोटोकॉल फॉलो करपाकूच जाय, हेतून कांय दुबाव ना. पूण दामबाबा खातीर आमकां आयज ही सप्ताक जो असो 2 वर्सां ना पळय, तो आमकां अशें दिसता की 20 वर्सां सप्ताक खंय तरी जावंक ना. सबंद म्युन्सिपाल्टी खंय तरी रेव्हेन्यू येता, सरकाराक मदत खंय तरी एक अशें दिसता की ह्यो सप्ताक जो आहा ह्यो खंय तरी 10 लोकांची पोटां भरता. आनी 2 वर्सां ना जाल्ल्या कारणान खंय तरी लोक हे सप्ताक मिसींग करता. परत एकदां म्हणटा की सेंटिमेंट ह्यो दामबाबाचो सप्ताक एक सेंटिमेंट आहा, ह्यो जावपाकूच जाय, प्रिकॉशन घेवन जावपाक जाय. 1.5 वर्सां भितर कुडचड्यार मतदारसंघात पुराय वीज पुरवण अंडरग्राउंड जातली म्हूण थंयचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल उलयला. कुडचड्यार वंड्या मळार वीज खात्याच्या कॉलनींत काब्रालाचो भोवमान केलो. आमी सदांच म्हणटा की कुडचड्यार आमचे सदांच फाटीं उरतले. खंय तरी बरे भशेन करपाक एक स्वप्न आसा आनी आसतले. आनी करता तेन्ना सगळ्याचो लोकांचो साथ, स्पेशली इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे जेन्ना हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो, म्हाका दिसता एस्टिमेट करपाक तेन्ना मुणोजी आशिल्लो, सालवी आशिल्लो, अशें करून एस्टिमेट बिल्डअप करून बाकीचे सुशांत आशिल्ले मागीर सगळीं नांव घेयना, चडशे लोक हांगा आसात. हे फुडें व्हरपाचें म्हाका दिसता म्हज्याच हातीन आशिल्लें. पावर मिनिस्टर जातरी एस्टिमेट सँक्शन करून घेवप आनी हो कडो इश्यू करपाचो जो सुवाळो हे मतदारसंघात घेतलो, हे हांवें तुमच्या आदारांनी सगळ्याच्या आदारांनी हांव करून घेतलें. आनी आज हें काम इले करून येता ते 1.5 वर्सांनी एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची जावं ते एसटी वो आमचे एसटी लायन ही अंडरग्राउंड जातली. ते भशेन हो कडेन इश्यू केल्लो आसा. हेचो फायदो आमच्या मतदारसंघात लोकांक जातलो. We have seen that he does so much for our Kuchorek constituency. We can say it is like seva what he gives for our Kuchorek constituency. We have seen he works as a very low profile person. He's never shown, let anybody say anything, but he's never shown that position of his. That's what we all have seen. And also, I thank this Study Colony Department, especially Nikita, because I know a few days back she called me and she made me to hear the full song what she was supposed to sing for I am Ellie. So that much they are excited to felicitate him, and he deserves this because the amount of work he doesn't even take care of his health, and we all know about it. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातेनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.